प्रथम वंदनीय प्रथम पूजनीय श्री गणपती बाप्पाक नमन करून चतुर्थी स्पेशल भागात आमचे समस्त पळोवप्यांचे स्वागत। आमचे समस्त पळोवप्यांक चवथीची खूप खूप शुभेच्छा। गणपती बाप्पा आपल्याबरोबर सुख समृद्धी घेऊन येता आणि ही सुख समृद्धी तुमच्या प्रत्येकाच्या घरान येवची हेच आमचे गणपती बाप्पाकडे मागणे। जरा हटकेचो आयचो गणेश चतुर्थी स्पेशल भाग घेवपाक आम्ही आयला पर हांगासर आशिल्ल्या वरद सिद्धिविनायक मंदिरात। ह्या देवाचे खाशेलेपण म्हणल्यार ह्या देवळान 21 दिसांचो गणपती पुजनाक लायतात आणि त्या निमतान भरपूर सांस्कृतिक असे कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडटात। गणपती ही कलेचे दैवत असे मानतात। सो ह्याच कलेच्या दैवताक आम्ही नमन करून आजच्या भागाक म्हणजे गणेश चतुर्थी स्पेशल भागाक सुरुवात करतात। पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचा आवडीचो गेम शो जरा हटके। नमस्कार। नमस्कार। पहिल्या स्वागत हांव श्री वरद सिद्धिविनायकाक नमन करता। आज आमच्या परा गांवच्या बायलां खातीर स्टुडंटांचो आयज कार्यक्रम हांगासर हाडलेलो आसा आनी मॅडम सारिका तुमी तर हो कार्यक्रम बरो होस्ट करता आनी तुमचो मनासून आमच्या परा गांवच्या बायलांच्या तर्फे तुमचो स्वागत करता। थँक्यू मॅडम, वेलकम। थँक्यू सो मच। गणपती देवा करीन तुझी सेवा नवस करीन रे देवा नवस करीन रे। गणपती देवा करीन तुझी सेवा नवस करीन रे देवा नवस करीन रे। गणपती देवा करीन तुझी सेवा नवस करीन रे देवा नवस करीन रे। गणपती देवा करीन तुझी सेवा नवस करीन रे देवा नवस करीन रे। पाच फुलांनी पाच फळांनी दुर्वा वाहीन रे देवा दुर्वा वाहीन रे। पाच फुलांनी पाच फळांनी दुर्वा वाहीन रे देवा दुर्वा वाहीन रे। माझ्या वटेन सुपारी सुपारी विचित्रची सुपारी माझ्या वटेन पापड पापड तिथं पापड। भीम गेला उडून आम्ही आल्या निजून आम्ही शिकतो रस गळतो कोकणचा राजा बाई झिम्मा खेळतो। आजच्या आमच्या गणेश चतुर्थी स्पेशल भागाच्या पहिल्या राऊंडाक आम्ही सुरुवात करता आणि पहिलो राऊंड आसता तो फुगड्यांचो राऊंड। आणि आज आम्ही फुगड्यो मातशे वेगळ्या पद्धतीन फोडपाचे आसात। हांव प्रश्न विचारतले जेंकां उत्तर येता तेंच्यांनी हात वयर करपाक जाय आणि तेंकां चान्स मेळटलो आन्सर दिवपाक। ओके, सो आमचो आजचो फुगड्याच्या राऊंडाचो पहिलो प्रश्न आसा, परशुरामान गणपतीचो खंयचो दात मोडिल्लो? बेगीन हात वयर करा, चिंतपाक चड टायम ना। उजवो। हांगासर उत्तर मेळ्ळा आमकां उजवो आणि उत्तर चुकला, दावो दात। ओके, फुडलो प्रश्न आसा, सिद्धिविनायकाची सोंड खंयच्या सायडीक आसता? सांग। दावे। उत्तर परत एक फावटी चुकला, हांगासर उत्तर आसा उजव्या। ओके, सो दोन प्रश्न हांगा विचारले, दोनूय प्रश्नांची उत्तर हांगा चुकीची मेळ्ळा आमकां। ओके, फुडलो प्रश्न, हांगासर आशिल्ल्या खंयच्या पार्टिसिपंटान गणपती नांव यूज करून उखाणे घेवपाक जाय? गणपतीच्या सणा दिसा तबला वाजे, पेटी वाजे, मधुर वाजे वीणा, चैतन्यरावाचे नाव घेते, जरा हटके म्हणा। ओके, मोठ्यान ताळे संदेशा खाली नाव सांग तुजें? मेघना साळगांवकर। ओके, मेघनाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश। कॉंग्रॅच्युलेशन्स। आणि आमची ही पयलीच फुगटी बऱ्यापैकी हांगा फुटल्या। सो फुडलो प्रश्न आसा, फुडें आमी तुमकां एक सॉंग आयकतली आणि ते सॉंग खंयच्या मुवींतलें तुजें सांगपाक जाय। उत्तर येता हात वयर कर, तुमकां सुद्दां चान्स आसा कोणें हात वयर करपाचो, आन्सर दिवपाचें। हय, सॉंग आयकुपाचें आनी पिक्चर खंयचो सांगपाचो। राव सॉंग तरी रावनी राव।
ओके हांगासर आमकां आन्सर आयला पळोवया कितें तो अग्निपथ. ओके उत्तर हांगा आसा अग्निपथ आनी कितें हांगासर उत्तर सारकें आसा कशें हां ताळ्यो नांव आसा ऋत्वी मणेरकर. ऋत्वी मणेरकर. ओके ऋत्विक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीज ऑफ कॅश कॉंग्रेच्युलेशन्स. ओके सो आमची फुगोट्यो हांगासर कशे फुट्टात ते पळोवया आनी फुडलो प्रश्न आसा सारकें आयकात प्रश्न चान्स आसा तुमकां. गणपती विघ्नेश्वर अष्टविनायकची देवळां आसा भितर विघ्नेश्वर गणपती हो गणपती खंय आसा खंयच्या गांवान आसा. गणपतीपुळे. उत्तर चुकला आनी कोणाक ट्राय करपाक जाय. बॉम्बे. उत्तर चुकले. ओके प्रश्न आशिल्लो विघ्नेश्वर गणपती अष्टविनायकांतलो विघ्नेश्वर गणपती हो खंय आसा आनी ताचें उत्तर आसा पुणा ओझर हांगासर. ओके एक एक करून आमचे हांगासर फुगोट्यो फुटल्या आनी जेंकां प्रायजीस मेळ्ळा तांकां कॉंग्रेच्युलेशन्स. जेंकां प्रायजीस मेळूंक ना तांच्या खातीर मोठ्यान थाळ्यो जावनी आनी आमी फुगोट्यांचो रावंड हांगा सोंपयता आनी खेळटा आमचो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना. आनी कभी हा कभी नाची पार्टिसिपंट आमी चिट्स काडून काडटली सो जेंकां जेची नांवां येतली तेंच्यांनी हांगासर येवन हो रावंड खेळपाक जाय. ओके कभी हा कभी ना ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी चिट्स काडून पळोवया की ह्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटा ती. प्रफुल्ल आनी वृशाली. ओके रावंड खबर आसा कसो तो वेगवेगळे प्रश्न विचारतले आनी ह्या प्रश्नांनी तुमी हय आनी ना म्हणसतना उत्तरां दिवपाक जाय. ओके हेजो अर्थ उगी रावप ना किंवा तकली हालोवप ना उलयत रावंक जाय पण फक्त हय आनी ना म्हणप ना. आमचे बरोबर हांगा 2 पार्टिसिपंट आसा पयलीं आमच्या पार्टिसिपंटाची वळख करून घेवया. नांव सांग तुजें. वृशाली कोरगांवकर. वृशाली कितें करता तूं. हांव हाऊसवायफ. हाऊसवायफ. हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा. शिकपाक आवडटा तरेतरेचे आनी जेवण करपाक आवडटा. जेवण करपाक आवडटा आनी ओके इतलें टेन्शन कित्याक आयलां तुका. ना टेन्शन ना. चवथीचे कितें कितें तयारी तुमच्या घरान आसता कितें कितें करता तुमगे चवथीक म्हणजे कशें सेलिब्रेट करता. सगळ्यांची वेगवेगळी पद्दत आसता. तुमचो गणपती कितले दीस आसता. आमचो गणपती 5 दीस. आमी पयलींच 15 दीस तयारी करता. मखर करता मागीर नेवरे करता लाडू करता मोदक करता आनी गणपतीची जय्यत तयारी करतात. माटी बांदतात ते आसात तरेतरेचे फराळ करतात आनी गणपतीची बरी 5 दीस सेवा करतात. ओके तुजे बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता कभी हा कभी ना. तुजो टायम सुरू जाता आतां. ओके जेन्ना तुका सांगलें उलय म्हणून तुका मातशें टेन्शन हांगासर आयलें उलय म्हणना फुडें. टेन्शन तशें टेन्शन तशें टेन्शन. ओके चवथीची तुमले खूब तयारी करता तूं सो तुमची जॉयंट फॅमिली काय सिंगल अशी. आमी जॉयंट फॅमिली. सगळी बरोबरच आसतात. आमी सगळी जॉयंट फॅमिली. ओके सगळी बरोबर आसता. खूब लोक आसतात. 2 फॅमिली जॉयंट आसा. ओके ऑलरेडी हांगासर हय तेणें म्हणला सो तेणें चुकला ताका लागून ताका मोठ्यान धाडून दिवया आमी. हय म्हणप ना म्हणप ना. ओके फुडले पार्टिसिपंट नांव सांगा तुमचें. प्रफुल्ल मणेरकर. ओके तुमी कितें करता. हांव जॉब करता. जॉब करता आनी तुमचे हॉबीज कितें तुमकां कितें करपाक आवडटा. म्हाका ड्रायवींग शिकूंक आवडटा आनी वाचप आनी अशे प्रोग्रामांनी काम बी करूंक आवडटा. आवडटा म्हणजे तुमी नाटकांनी बी घेता केला. नाटकांनी केला दिंडी केला. दिंडी करता. नाटकान कसो रोल केल्लो तुवें. नाटकान केल्लो टिचरीचो. ओके आनी तशी तुका आवड आशिल्ली की टिचर. असली. आनी चवथीचे तुका चवथ कित्याक आवडटा. चवथ आवडटा कित्याक आमी सगळो कुटुंब एक येता आनी सगळीं जाणां एकी कडेन जातकूच मागीर सगळीं बरी मजा करता. सगळें जेवण बिवण एकी कडेन करता मागीर सगळ्यांची मजेन दीस वयता आनी ह्या चवथीक आमी खूब वाट पळयता. ओके सो आमचे बरोबर आमचे सेकंड पार्टिसिपंट आसा जे आमचे बरोबर कभी हा कभी ना हो रावंड खेळटले. सो ताचे बरोबर रावंड आमी सुरवात करता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. तुवें सांगलें तुका नाटकांनी काम करपाक आवडटा आनी तुवें टिचरीचे रोल केल्लो म्हणटा सो आनी कसो रोल केन्ना करपाक चान्स मेळूंक ना अजून. ना सद्या. ओके हांगासर रोखडेच आमकां ना आयले पण कांय न्हू आमची दोनी पार्टिसिपंटां जी आशिल्ली ती बरी उमेदीन हांगासर आयला
आनी बेस्ट पार्टी बरी हांगासर न्हेसून आयल्या एज पर द थीम आमच्या, ताका लागून तांकां मोठ्यान थाळ्यो दिवया आमी. आणि वॉलंटरी तांकां दिसता की ते हय आनी ना म्हणनासतना उलोवंक शकता, ती हांगा फुडें येवन ट्राय करूं शकता हो रावंड. ओके, सो वॉलंटरी आमचे बरोबर 2 पार्टिसिपंट आसा जी हय आनी ना कभी हाँ कभी ना हो रावंड खेळटली. नाव सांगा तुमचें. दर्शना दत्ताराम पेडणेकर. तुमी कितें करता? शेतान आणि असे डान्स सगळे डान्स केला तुवें? डोफोलीवाले. हो डान्स म्हाका पळोवंकूच जाय. हो डान्स हांव पळयतलें. डफली वाले केन्ना केल्लो? स्कुलान केल्लो, कॉलेजीन केल्लो की आतां केल्लो? कलंगूट श्वेता. आवय. ओके, सो म्हाका दिसता हो डान्स सगळ्यांक तुजो पळोवचोच आसतलो. आमी पळयतले डान्स हो. ओके, पयलीं आमी ह्या रावंडाक सुरवात करता आनी ह्या रावंडा उपरांत तुमकां एक बरो परफॉर्मन्स पळोवपाक मेळटलो. आनी निमित्तूच आसा आमचे चवथीचे आनी चवथ म्हणलें काय आमकां जातली उमेद भागोवपाची आसता, जातली मजा करपाची आसता. आनी अशीच आज मजा आमी हांगा हेंच्या बरोबर करता, आमची जी पार्टिसिपंट आहा तेंच्या बरोबर. सो आमची पार्टिसिपंट हांगा रेडी आसा कभी हाँ कभी ना खेळपाक आनी तिणें बऱ्यो पैकी आपले हॉबीज सांगला, कॉन्फिडेंटली सांगला. सो रेडी तूं? ओके, तुमचो टायम सुरू जाता आतां. आनी तुका आतां हय आनी ना म्हणपाचें ना. तुमकां आदी पासून अशी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत भाग घेवपाची आवड आशिल्ली? करतले हांव सगळे प्रोग्रामान बी असे आधी पासूनच ल्हानपणा पासूनच. घरा कडल्यान तूं केन्ना अशें ओपोज करता? ना, करूंकच ना. नाम म्हणलें तिणें मोठ्या जालें तुजे खातीर. ओके, कभी हाँ कभी नाचे शेवटचे पार्टिसिपंट नाव सांग. ऋत्वी मणेरकर. ओके ऋत्वी, तूं कितें करता? तुजे बद्दल सांग आमकां, तुजे हॉबीज, तूं कितें करता? सद्या 10th स्टँडर्ड स्कुलान वयता. म्हजी हॉबीज लायक दांडिया, मागीर फुगड्यो आनी दिंडी बी घालपाक आवडटा. तूं पार्टिसिपेट करूं सगळें? हय हय. ओके, सो तुजे बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. बेस्ट पार्ट म्हणल्यार तूं सगळे हितून पार्टिसिपेट करता, म्हणल्यार तूं भुरग्यांक शिकयता बी आनी दुसऱ्या केन्ना केन्ना शिकोवपाक वता? मेना लायक अशें शिकयता लायक. हांगा आमकां हय आयकपाक आयिल्लें ऑलरेडी. ओके, आमकां इतली संवय जाल्ली आसा हय आनी ना म्हणनासतना आमकां उलोवपाक जायना. ताजें एग्जाम्पल आमकां हांगा ऑलरेडी मेळ्ळा की ट्राय सगळ्यांनी केलें, कॉन्फिडंटूय आशिल्ले, पण चुकून आयलेत ते हय आनी ना. सो जे पार्टिसिपंट हांगा खेळा तांचे खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. आनी कभी हाँ कभी ना हो रावंड आमचो हांगा सोंपोवचो पडटा. आमकां हांगासर कोणाक प्रायज दिवपाक मेळना, पण ज्या तरेन सगळ्यो बायल्यो हांगासर येवन पार्टिसिपेट करतात तेच एक्चुअली तेंच्या खातीर प्रायज आसता. कॉन्फिडंटली ती कॅमेरा फुड्यान सगळ्या लोकां फुड्यान ती उलयतात, तेंचो कॉन्फिडन्सूय बुस्टअप जाता. सो कभी हाँ कभी ना हो रावंड आमचो हांगा सोंपयता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. फुडलो रावंड खेळचे पयलीं आमच्या बरोबर दर्शना पेडणेकर आसा, जेणे खुबश्या कॉम्पिटिशनांनी भाग घेतिल्ले. मिसीस पर्रा, मिसीस कलंगूट अशे वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशनांत ते भाग घेता. आनी ते खरेंच खुबशी उमेद आसा जी तुमच्या फुड्यान ते आतां डान्स करून दाखयतले, जशें तेणें आतां आमकां सांगलें डफली वाले तेजेर. ओके, सो रेडी? दर्शना खातीर खूब सुंदर रचना आनी अशें डान्स करीत रावन आमचें एंटरटेनमेंट करीत राव तूं. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. आतां आमी आमच्या फुडल्या रावंडा कडेन वता, जो आसा नेम मारा प्रायज जिका. नेम मारा प्रायज जिका ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. आनी आमच्या मदीं जी माणकुली भुरगीं हांगा आसा तेंच्या बरोबर आमी हो रावंड सुरू करतली. मार.
यो बेगीन हांगा यो मरे प्रायज घे मरे. ओके विहानाक प्रायज मेळटा. विहानाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश आनी ताची मम्मा ताच्या बरोबर आयला. सो मम्मा कडेन आमी हो प्रायज दितली. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ताळ्यो मारा सगळ्यांना एका. ओके चल. ओके नेक्स्ट. ओके आता दिवेश खेळटलो. दिवेश खेळ. पण दिवेशाक प्रायज ना. सिद्धी नेक्स्ट यू. ओके सिद्धी खेळटले आता. सिद्धी खेळ. ओके शेवटचे पार्टिसिपंट आहाना खेळटले. आना खेळ. ओके जी हांगासर माणकुली भुरगीं आशिल्लीं तांच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. ती काय घेवन तूं यो. अरे देवा. सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर आनी एक फावट मोठ्यान ताळयो जाले. सगळे हांगा ये. हांगा यो बेगीन फास्ट फास्ट यो मुगो हांगा यो. ओके सगळ्यांक मोठ्यान गणपती बाप्पा मोरयो म्हणटा पळय ताका प्रायज आं म्हण. ओके सगळ्यांक म्हणल्यार हांगासर दिवेशान म्हणला आनी दिवेशाक आमी पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो एक फूड वावचर दिता एका. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू म्हण. आयच्या भागातल्या हटके रावंडाक आमी सुरवात करता आनी हटके रावंडचे पार्टिसिपंट म्हाजे बरोबर आसा. चवथीचे दीस म्हणल्यार आमकां बायलांक भरपूर कामां आसता. तातूंतलें एक काम मेन आसता तें म्हणल्यार आमकां पुरयो लाटपाच्यो आसता. म्हाका दिसता आमी शुअर की सगळ्यांनी पुरयो लाटल्या आसतल्यो लाट्टातूय आसतल्यो घरा. सो आमकां ह्योच पुरयो आज हांगा लाटपाक जाय पण आमी हांगाचो टायम लिमीट दवरला. सो मे बी जेन्ना तुमी घरा कडेन पुरयो लाटता तेन्ना तुमी अशीच गेम करून कितें तरी करूं शकता की फटाफट पुरयो जातल्यो तुमच्योय बी. सो पार्टिसिपंट आसा नांव सांग. मेघना साळगांवकर. मेघना. प्रफुल मानेरकर. प्रफुल. विशाली आणि निशा. ओके 4 पार्टिसिपंटां ही आमच्या बरोबर आसा. पुरयो लाटपाक जाय. टायम आसलो 1.5 ते 2 मिनटाचो. ओके सो मॅक्सिमम कोण पुरयो लाट्टा हांगान दवरता ती जातली हे रावंडची विनर. ओके सो सगळ्यांक ऑल द बेस्ट आणि रावा रेडी रावा तुमी. ओके रेडी ऑन 3, 2, 1 स्टार्ट. बाकी फक्त क्लॅप करू शकता त्यांच्या खातीर. ओके आता पुरयो पळया. आत्ताची लास्ट उडयली ती आयदा. ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके सो हांगा 9 पुरयो करून आमकां हांगा विनर मेळ्ळा. जे आमचे हटके रावंडचे विनर जाता. मोठ्यान ताळयो जाली मेघना खातीर. सो आतांच आमी जेन्ना हो रावंड घेतिल्लो हटके रावंड आनी सगळ्यांना पुरयो करताल्यो. सगळ्यांची कोणाची लाटणी पडटाली कोणाची गुळे सारके जायनाशिल्ले. ही सगळी मजा पळोवन सगळ्यांकूच आपले चवथी कडेन सीन्स याद आयला आसतले. सो मेघना आतां हटके रावंडचे विनर आनी मेघनाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. गोव्यातील सर्वात विश्वासार्ह दैनिक गोवन वार्ता. सत्य, खऱ्या आणि ताज्या तवान्या बातम्या, वास्तववादी विश्लेषण, सडेतोड अग्रलेख, विविधांगी पुरवण्या यांनी परिपूर्ण गोवन वार्ता. वेगाने लोकप्रिय होत असलेल्या आपल्या
गोव्यातील आपले दैनिक गोवन वार्ता घेण्यासाठी तुमच्या जवळच्या एजंटाशी संपर्क साधा. उत्तर गोवा सागर 9922691500. दक्षिण गोवा मंगेश 9922582700. आयच्या भागातल्या म्हणजेच गणेश चतुर्थी स्पेशल भागातल्या आम्ही डान्स येवंक सुरवात करता आणि हांगासर आत्ताच आमचे सगळ्या पार्टिसिपंटांनी सांगले की पर्रा हांगा जेन्ना गणपती विसर्जन करतात तेन्ना हांगासर भरपूर धमाल करतात, दिंडी असता, सगळ्यांना डान्स करतात आणि खूप मजेन गणपतीचे विसर्जन करतात. तर सगळ्यांकूच हांगासर डान्स करपाची हांगा संवय आसा आणि आतां आमकां तुमच्या फुड्यान एक बऱ्यापैकी असोच परफॉर्मन्स हाडटली. सो ताचो डान्स करपाक हांगा पार्टिसिपंट वॉलंटरी येता खंय हांगा. परफेक्ट आणि सुपर परफॉर्मन्सा खातीर मोठ्यान ताळ्यो दिवया पयलीं आमी. विनर आमचे कडेन ऑलरेडी आमी सिलेक्ट केला विनर कॉन्टेस्ट, पण हांगासर 2 प्रायज घेवन हांगासर आनीक स्पेशल सुपर परफॉर्मन्स केला. सो तेका हांव इग्नोर करूं शकना तेज्या परफॉर्मन्सा खातीर. ताका एक्चुअली पयलीं सांगलें की तुका प्रायज परत दिवची ना आमी, पण डान्स तितलो सुपर्ब केला सो ताका आमकां कितें तें दिल्या शिवाय आमकां जावचें ना. सो मेघनाक मोठ्यान ताळ्यो जावनी. मेघनाक आणि मेघनाक दिता हांव आमी स्पेशल प्रायज. ऑलरेडी 2 प्रायज ताणें घेतला, हो 3rd प्रायज हॅट्रीक केला न्ही आज. ओके, सो मेघनाक आमी हो प्रायज दिता. ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडेन हो फूड वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन, थँक्यू. आणि आमच्या डान्स राउंडचे विनर जाता सांगा श्वेता. श्वेता फुडें यो. आणि श्वेता बद्दल म्हाका मुद्दम सांगून दिसता की श्वेता स्वता एक बऱ्यापैकी पार्टिसिपंट सगळे हितून पार्टिसिपेट करता ते, तशेंच ते स्वता पार्टिसिपेट करचे करून सगळे बायलांक ते फुडें काडटा, वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करता आणि खुबशे ऑर्गनायज ताणें केला न्ही गो. मिसेस पर्रा, मिसेस कलंगूट आमी बायलांच्या खातीर नाटक काडिल्लें आसा पर्रा आणि आमी तांकां खूब मोटिवेट करून आमी दिंडी आमच्या गांवांत पयलींच पर्रा पोरू स्टार्ट केल्ली, ती आमी फुडें कंटिन्यू करतली. तशेंच आमी दांडिया आतां 3 वर्सां जाली आमी काडलेली आसा पर्रा, ती आमी फुडें कंटिन्यू करतली. ओके, व्हेरी नायस. ते जे मोटिवेशन जे सगळ्या बायलांक दिता ताच्या खातीर ताका मोठ्यान ताळ्यो दिवया. आणि डान्स बरो केला ताका लागून ताका पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन्स श्वेता, थँक्यू. सो आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड जो आसता आमचो चक दे राउंड, ह्या राउंडाक आमी सुरवात करता. सो आमच्या शेवटच्या राउंडची ही शेवटची पार्टिसिपंट जी खेळटली चक दे राउंड. आणि आमच्या मदीं हांगासर एक पार्टिसिपंट आसा, नांव सांग तुजें? दीपिका. आणि अशें आयकलां की ते खूब बऱ्यापैकी अभंग बी म्हणटा. सो आमच्या खातीर ते एक अभंग म्हणून दाखयतले. श्री गजानना गौरी नंदना, श्री गजानना गौरी नंदना, तारक तू माझा हरी नारायणा, तारक
तू मज हरी नारायणा तारक तू मज हरी नारायणा भवभयहरणा संकटी तारणा भवभयहरणा संकटी तारणा धाव पावतु श्री गजानना. दीपिका खरेंच खूप सुंदर तुवें अभंग गायला आनी सारकें परफेक्ट ओकेजना खातीर आमची गणेश चतुर्थी दिसा. आनी तूं अशें म्हणपाक बी वता? म्हाका भरपूर आवड आसा भजनाची. ओके. आनी तुमच्या पैकी कोण वता? तुमी सांगता. तूं वता? ओके. तूं अशें परफॉर्मन्स बी करता काय? म्हणून दाखयतलें? ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान. ओके. चक्री रावंडाक आमी सुरवात करता आनी चक्री रावंडच्या आयची आमची गेम आसा ती अशी हांगासर पळोवंक शकता की आमी हांगा कापूस दवरला आनी पिनर दवरला. हे पळोवन तुमकां कळत आसतलें कितें करपाक जाय. कितें करपाक जाय? वस्त्र करपाक जाय. आनी गेम आसतली ती अशी की सगळ्यांक व्हडले वस्त्र कशी करता ती आसली हे रावंडची विनर. ओके. टायम आसतलो 1 मिनटाचो टायम. सगळ्यांक संवय आसा हांगांनी केला की सगळे रेडीमेड घेवन येतात. ओके. सो पळय कितले बऱ्या पैकी तुमी करतात ती. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. स्टार्ट. टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप. कर 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 जाय. आयच्या आमच्या चक दे रावंडचो रनर अप प्रायज वता गायत्री हरमलकर हेका आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आनी चक दे रावंडचे विनर जाता दर्शना दत्ताराम पेडणेकर आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन्स. पररा हांगासर वरद सिद्धिविनायक देवळान घेतिल्लो आमचो आयचो गणेश चतुर्थी स्पेशल भाग हांगा सोंपता. परत एक फावटी सगळ्या पळोवप्यांक गणेश चतुर्थीची खूब खूब शुभेच्छा. फुडल्या भागात रोखडीच मेळया तुमच्या वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावा तुम्ही सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा.